धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ तांचे मदलो गमालिएल नांवाचो एक फारिसेव निती सभेंत उठून उबो रावलो. समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायेलाच्या मुच्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठलो ते तुमी जाणात. आपूण भारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो. आनी चड उणे 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लागड काडटच ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नास जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलेयाकार उठलो. ताणें जायत्या जणांक आपणा फाटल्यान ओडले. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: ह्या मनशांतावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवचेन वा हें काम मनशांचे वय जाल्यार ते भोंगोन वेतले. पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नास करूंक तुमचे नेमती जावचे ना. देखून सत्राय, तुमी देवा विरोध झुजले बरे जायत. गमालिएलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेकून धर्मदूत संतोशान भरून निती सभेतावन फाटीं परतले. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचे उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें भिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें थारान. कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय? श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें भिडार. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अथरेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची घरी करूंक हांवें भिडार. पूण हांव हें खरेंच जाणा, जी येतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची घरी करूंक हांवें भिडार. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ह्या नंतर जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास अशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हणलें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय थावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकड जणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावाशिनांत. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय?
जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसोंक धरणीर तण जायते आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकड दादोशी जेवले. तांचे पोट भर जेवण जाताच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जाताच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 धाली भरली. जेजून केल्ले हे आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी होच जायसय, हांतू दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळलेंच तो एकलोच फोळ्ळन परत दोंगराक गेलो. देवाचे उतर हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.